बंगलो सोबेत दिसता हो रे तो बंगलो मोडून ह्या जाग्यार एक व्हडले हॉटेल बांधल्यार आमी बरे दिसांनी संवसाराचे बदलत जायत येता आदले दीस काय सुरय सगळे काबार जायत येता वसोसता मुनीस आपूण टेन्शन घेवन जाता टेन्शनाकूच लागून म्हाजो बेसो चड टेन्शन जावन आसा दुयेंस व्हडले डॉक्टरा लागीं पासून पुरा जायना ते बायबलार पासून आसा उरयले टेन्शन घेवन भोंवता तेंच्यांनी देवाशी येवपाचें Shall we stand and moji?
कोता पिशा पोणा तुझ्या सांगात मोजे जावचे ना आगो इलेक्शन लागीं पावल्या न्हय सरकाराच्यो स्किमी सुरू जाल्या सिलिंडर हुंय 200 रुपया घेवलो दिवाळी फेस्टिवल ऑफर क्रिसमस फेस्टिवल ऑफर असतात तेच भाशेन आता सरकाराच्यो स्किमी सुरू जाल्यात एके वाटेन म्हारगाय वाडत आसा आणि दुसरे वाटेन एमएलए मिनिस्टर करप्शन करीत आसात हो तांचो गुन्यांव न्हय हो आमचो गुन्यांव जावन आसा निवडून येवच्या पयलीं थोडो लोक वोट मागोवंक तांचे लागचे पयशे घेतात आणि निवडून येतोच तांचे लागीं डोनेशनां मागूंक येतात जाल्यार ते म्हूण खंयचे पयशे दितले सारके तुजी देखून इलेक्शनाक बसता त्या उमेदवारान आपूण करप्शन करतलो जाल्यारूच इलेक्शनाक वचचें There was one dog. His name was Rover. And my story is over. ही स्टोरी Hey, I'm फुडली पाठां तुका व्हडली स्टोरी सांगतलो कळ्ळें मुगो आतां टायम ना तुगे कॉम्पिटिशन कमें जावपा जालें चोच बेगी वच ना तुजी माय ना गो बाया तुका फोटो ना गो चोच बेगी वच तुजी माय तुका झगडा येतली बिवेना फर्नांडीस या तियात्रात कसलं काम करता तू कॉमेडी आणि सॉंग सॉंग करता खंयचे सॉंग दिसान दीस दिसांदीस तू पहिले नाचताली तियात्रान ना फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम नाचता होय आणि कशी बिला तू सारकी उमेदीन आहा तियात्रान होय उमेदीन आहा आज हॅपी डे म्हजो आईस हॅपी डे ओके आणि एक्टिंग कितें करतले तुवें डॉक्टराचो रोल आणि एक रोल आणि एक हे कॉमेडी हा कॉमेडी तीन कॉमेडी आहात म्हाका आणि एक सॉंग सॉंग आणि कशी तयारी कशी जाल्या बरी आणि कोण सपोर्ट केला तुका तयारी केली रुजार पापन मागीर मामन दाडन सगळ्यांनी केले एक धाकटी एक लायन म्हणटा तुझे कांताराची ती धाकटी ओके दिसान दीस हे संवसाराचे बदलप जायत वता आदले दीस कांसरांनी सगळे काबार जायत येता असोच तो मनीस आपूण तेंच्या खेळटा आता तेंच्या नगद लागून म्हाजो बेस असो जाता ओके ओके आणि खंयच्या इस्कॉलान शिकता तू बॉयज स्कूल KG2 KG2 बॉयज स्कूल सेंट थॉमस KG2 होय थँक यू ऑल द बेस्ट यू वेलकम तुम्ही त्यात बरयला तेंपान तुमकां कितें सांगपाक जाय कितें तुमची तयारी कितें आसा एक्चुअली वो तियात्र पयलीं म्हजो घोव बरयतालो मागीर हांवें चिंतलें आतां हे फावटी हांवें बरोवपाचें आनी ह्या नव्या आमच्या एक्टरांक फुडें घालपाचें म्हणून नवीं नवीं जीं भुरगीं सोदतात एक्टींग करपाक सो तांकां आमी हो चान्स दिवपाचो तांची कला दाखोवपाक एकाले अकॅडमी 4 वर्सांनी ओपन जालो तुमचो पयलो तियात्र हय तुमकां कितें उमेद भोगता खूब उमेद भोगता कित्याक कितल्या वर्सांनी आमी 3-4 वर्सां पयलीं घालूंक सोदी पूण आमकां मेळोंक ना पूण हे फावटी इतले खुशालकाय भोगली की पयलोच शो आमचो पडलो देखून नवी भुरगीं म्हणल्यार आमच्याच गांवची ती सगळीं सो हांवें तांची कला पळयली आनी म्हाका दिसलें की ती बरें करतात म्हणून ताका लागून हांवें तांकां हो चान्स दिवचो केलो म्हाका दिसता हो तियात्र चलचो फुडें आनी लोकांनी हो पळोवन ताचेर आपणाचो विचार करचो आनी कितें पळय स्टोरी मॉरल कितें आहा पळय ती पळोवनूच आमचो तियात्र फुडें चलचो हें म्हाका दिसता थँक्यू तियात्र कला अकॅडमी बी ग्रूप कॉमेस जाले खूब वर्सांनी पोरजेशारा तुमकां हेजें कितें सांगल्यार तुमचो पयलो तियात्र आहा खरें सांगचें म्हटल्यार 4 वर्सां हांवें कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेवंक नासलो पयलेच पार्ट 4 वर्सांनी पार्ट घेतलो आनी कला अकॅडमी बंद आसलें तेंवूय म्हाज्या नशिबान चालू जालें आनी पयलोच तियात्र म्हजोच पडलो तर आयचो जो तियात्र आहा जें कितें आहा तुमचें कितें तुमकां सांगचें लोकांक आनी कशें तुजी तयारी जाली आमची तयारी एकदम बरी जाल्या लोकांक सांगचें म्हटल्यार असले तियात्र पळोवंक तांच्यांनी येवंक जाय आमकां सपोर्ट करूंक जाय
कित्याक हो तियात्र करपाक जायते नवे कलाकार ह्या तियात्रांत सावन दिश्टी पडटात आनी जरी तो लोक नव्या कलाकारांक तो सपोर्ट करिना ते वयर सरोंक पावचे ना आनी फुडाराक तुमकां बरे कलाकार मेळचे ना. ओके, जशे पळय हे तियात्राचें आयज नांव आहा, एक अजब नांव आहा की आमदार पोरजेचो कामदार. कामदार हाजेर कितें तुमकां सांगूंक जाय, कशें बरी तुमकां हेजे वयर जोड आयली की बरोवपाक? खरें सांगचें म्हटल्यार हो तियात्राचो जो बरयणार आसा ती म्हजी घरकान्न आसा फ्लॉरी फेर्नांडीस. हांवें हो तियात्र फकत डायरेक्ट केला. ह्या तियात्रांत ताणें जायतें बरयलां की समाजान ह्या कितें घडटा आनी लोकाची कितें जबाबदारी आसता आनी लोकांक कितें पासून करपाचें आसता पळय तें. तर आयज तुमचो ह्या कला अकादमीन पयलोच तियात्र रिनोवेशन जावन हाची कितली उमेद तुमचे ट्रुपाक आसा आयज? उमेद आमच्या ट्रुपाक खूब आसा, कित्याक स्टेजूय मातशें बरी व्हडली जाल्ली दिसता आनी आदले परी जे फायली सायडीचे फायली धाकटी करूंक स्टेज मेवता तशी मेवना आनी पड्डे तांचे बरेच व्हडले आसात आनी असले पड्डे आमकां खंयच मेवनात, कित्याक ही स्टेज सेपरेट जाता आनी गांवांनी जे पड्डे आसतात पळय ती स्टेज सेपरेट जाता. ताका लागून मातशें प्रॉब्लमूय जाता आनी एके वाटेन खुशालकाय भोगता, कित्याक खूब वर्सांनी कला अकादमी ओपन जालें आनी पणजे जे तियात्र बंद आसले ते लोकांक पणजेकारांक हो तियात्र पळोवंक मेळ्ळें म्हणून. तरी स्पर्धांत तुमची कशी तयारी आनी कितें तुमकां सांगता? दुसरे तियात्रीज कलाकार आसतले तुमची कितें? सगळ्यांची तयारी म्हणजे कॉम्पिटिशन म्हणटा बरीच तयारी करची पडटा. चडशे जायत्या जाणांक भायले हाडचे पडटात, तेंचे दुसऱ्यांक नवे भुरगे आसलेल्यांक तांकां ट्रेन करचे पडटात आनी जे टॅक्निकल मनीस आसतात पळय ते टॅक्निकल मनशांकूच आपोवचे पडटा, कित्याक हिंगासर बेश्टे लोकलां लागीं कांयच हँडल जायना. मेकअप ते स्टेज सेटिंग्स सगळें दवरिता, बँड बी सगळें दवरिता. बँडाचेरूय आमकां रिहर्सली मारचे पडटात, 1-2-3 तरी रिहर्सली मारचे पडटा बँडाचेर, कित्याक नवे भुरगे आसल्यान मातशें बरें जावंक जाय ताका लागून.